Hello guys, good morning. कशे आहेत सगळी? वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. आणि आयज जावन हा पिटरागे बर्थडे. सो आमळे आता ते बिर्याणी कोतले. काल हांवें चिकन मॅरिनेट करून दवरलो न्हू आनी मांस मागीर दाखयता तुमकां त्यात शिजोवन दवरलो हा आसा ताची. आनी चय चिकन हें करून दवरलो मातशें शिजोवन दवरलें तें. ओके, केक दिलोली ऑर्डर. सगळे दिन चयली हांवें, पण हे पार्टी हांवें कोणाक दिल्ली. हांव मागीर सांगता तुमकां. नांव पयलीं चयता केस सांगता. ओके, दाखयता तुमकां. एल मुट्री 1 o'clock सांगलें. सो ते एल मुट्री दाखयता तुमकां. आनी मागीर बोल लागलो जाल्यार हांव तुमकां सांगता पयलीं ती ऑर्डर. ओके, सो आतां हांव तें कोता आनी तेगलें कोता जेवण बी. आनी मागीर मेळटा तुमकां. कोण वचपा ना, आमी हाय. ओके, कित्याक तो आयज कामां वचपा ना, तेका लागून म्हळ्यार हांवें केन्ना कित्याक तेगली न्हीद हें जाता. आनी आपणाक हेज लास्ट न्हिदो मेळटा न्हू. फालसो आमची ड्युटी स्टार्ट सकाळीं उठपाची. स्कॉल स्टार्ट न्हू फालसो, तेका लागून. ओके, सो मागीर मेळटा तुमकां. ओके, सो थोडे हेचो आनियन कट कोता. एक घालता म्हाका न्हू फ्रायड आनियन, लायक बिर्याणीचे घालपा लागून. सो बारके आहाय अशें, मोठे आहले मातशें बरें पडटा. सो ते आतां बरें स्लायस मारता आनी मागीर ते फ्राय कोता वयर घालपाक. आनी एक पोटेटोय घालता हांव वयर बेस्ट डिजायन. दोना रायस हें करता इल्लोसो रायता कोता. सो ते मातशें फास्ट कटींग रेडी करून दवरता मागीर बरें पडटा. सो हांव रायता कितें कोता, आनियन घालता आनी टमॅटो आनी चिली घालता. मागीर इल्लो पेपर आनी ते कर्ड घालता. आनी म्हगे सिस्टर इन लॉवान न्हू ते मिल्क घालतालें. सो हांव तेगे आयडिया करता इल्लेशें मिल्क एड करतालें. तुमी कितें कोताय ते तुमी म्हाका कमेंट बॉक्सार सांगाय. ओके, तुमगे कडेन डिफरंट वे आहा जाल्यार. ओदी क्युकंबरूय घाताय दिसता म्हाका कडेन सद्या क्युकंबर ना, तेका लागून आमणे बेश्टें आनियन आनी हेचे घालता आनी करतले. आनी बाबा आमगे सारको लायक रायता, तेगे सारको फेवरेट. बिर्याणी थोडी म्हणून रायता चड जाय तेका. सो तो कोता मातसो इल्लो दाखयता तुमकां कितें केलें तें. सो बिर्याणी केली चोय हांवें वयरू गायला सकाळ सोकोलांनी गायला लेयरा काल बी वयरू गायला. बीफ आसात रायता. सो एक लावपा येयलोलें. सो थिंग बिर्याणी जाली, बीफ आसात आनी रायता रेडी हा. मागीर पिकल इल्लें कांटो थिंगा आहा तें. सो कोण नाय, आमी हाय आनी माम आसतलो. आनी तो कारमो तरी मागीर रातीको जेवता खंयचो तो गेलो. सो आनी बिर्याणीचे इच लेयराचे आनियन बी घालून नाय, कित्याक तें न्हू चिकनू गायला एक लेयराचे वयरू गायला लास्ट आनियन. आनी कित्याक ती उरली न्हू जाल्यार ती पिड्या जाता बेडशेता, तेका लागून अशें गायला ना. आनी केक मो तूं 1 o'clock सांगलो तेका. सो ते 1 o'clock घेवन येतोलें. कित्याक हांव कितको वयतालो बाबा घेवन आनी बर्थडे बॉयाक सांगो जायना चल तुगे केक हाडुया रे म्हणून. सो तेका खबर ना केक ऑर्डर दिलो आहा ती. सो तेका लागून तें हाडून दिता म्हणून सांगिल्लें. सो बरें जालें, मागीर म्हाकाय मातशें टेंशन ना न्हू. सो ते येतोलें हांव तुमकां दाखयता सोमतें. आनी एक जेवण बी लायता, एक न्हिदा येता. तो मातसो फ्रेश उठ्ठलो, पिठो उठोलो म्हणल्यार तोय उठ्ठलो, मागीर केक काटून करूंक मेळटलो. मागीर आमी न्हेसताय अशें फोटो बरें येवपा जाय न्हू, तेका लागून. सो मागीर मेळटा तुमकां सोमतें. ओके, सो तो केक आतां दिवन गेला. सो हांव मातशें फ्रिजींत दवरती कित्याक पिटरा उठपा टायम आहा, तेका लागून हांव तुमकां सोमतें मागीर दाखयता. ओके, हांवें मेळता सोमतें. हेलो फ्रेंड्स म्हणून मुगो बाय फोटोग्राफर या. ये क्या है सरप्राइज? बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday, dear Peter. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, dear Peter. Happy birthday to you. सो केक बी खातुली जेल मी आमी आनी प्रिंसन आतां न्हिदोवपा येयला कित्याक तो इकरा उठलो तो जागो आनी तेका धुवलो जागो कित्याक तो न्हिदोलो जाल्यार म्हळ्यार केक खातून मेळपा ना तो हें कोत्तलो तेका लागून धुवलो आतां तेका न्हिदोवपा हाडे आनी तेंगे व्हिडिओ घायले ना कित्याक ती तेंका लायक ना व्हिडिओची येवपा सो तेंगे घायले केक बी चोयल न्हू तुमी केस जाल ती म्हाका सांगा ओके तुमी पॅटर्न डिझायन कशें को लागल तो सांगा म्हाका मँगो फ्लेवर केलो हांवें ती ओके सो कमेंट बॉक्सार सांगा केस दिसते ओके सो हांव न्हू मगे हिंगा हो व्हिडिओ एंड कोता तुमी तरी मगे आयचो बर्थडे ब्लॉग पिटराच लायक जाता प्लीज लायक करे शेअर करे आनी मगे चॅनला सबस्क्राईब करे टिल देन टेक केअर एंड बाय से बाय शानी से बाय शो हैंड लाइक दिस बाय से तो आपणागे दान दाखयतो बाय सेरी ओके सो तेक न्हिदयत पियात चलो बाय